गुरुपुनवे निमतान गोंयभरच्या स्कुलांनी, कॉलेजांनी तशेंच हेर संस्थांनी खासा कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. आपल्या गुरूचे उपकार मानपाचो हो दीस. पणजेच्या हेडगेवार स्कुलांतल्या भुरग्यांनी शिक्षकांचे उपकार मानले. ह्या दिसा निमतान पणजी कला अकादमीत संगीत मैफल जाली. सनातन संस्था आनी हिंदू जनजागृती समितींनी गुरुपुनवे निमतान कार्यावळ आयोजीत केली. गोंयच्या कितल्याशाच शाळांनी कॉलेजींनी गुरुपुनव मनयली. ते निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. पणजे हेडगेवार स्कुलांत खासा कार्यावळ जाली. माता प्रथमो गुरू अशें म्हटलें जाता. आमच्या संस्कृतीन अशें म्हणटात की माता प्रथमो गुरू. तेका लागून सगळ्या भुरग्यांच्या आवयक हांगा आपयले आमच्या स्कुलान आनी आवयक आपोवन भुरग्यांनी तेंचे माता म्हणून माता आपलीच गुरू म्हणून तेंचे भुरग्यांनी ओवाळणी केली. तेंची ओवाळणी जाल्या नंतर शिक्षक जे आसा शाळेचे त्या सगळ्या शिक्षकांची ओवाळणी केली. पणजे कला अकादमीत संगीत मैफल जाली. सनातन संस्था आणि हिंदू जनजागृती समितीनूय गुरुपुनव मनयली. कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त पैसा आपण कसा कमवू आणि आमच्या येणाऱ्या पिढीत ऐशाराम कशा जगू अशा प्रकारे राजकारणी वागताय. आपण एक सगळ्यांनी ठरवलं की मी भ्रष्टाचार करणार नाही आणि माझ्यासमोर भ्रष्टाचार मी होऊ देणार नाही. आणि मग पहा आमची भारतमाता पुन्हा एकदा वैभवाच्या शिखरावर विराजमान झालेली दिसेल. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ आणि देवेंद्र गावकर. धारगळ गांवांतल्या धर्मानंद नायकाच्या घरा फुलिल्ल्या कदंबा फुलांचो परमळ पुराय गांवांत पसरला. कदंबाची सोबीत सुवासीक फुलां त्या वाठारांतले लोक पयलेच फावट पळयतात. ह्या खातीर लोकांक ह्या फुलांचे बरेच कौतुक दिसता. सुवासीक अत्तर करपाक ह्या फुलांचो वापर जाता अशी माहिती धर्मानंद नायकान दिली. पेडणे तालुक्यातल्या धारगळ गांवांत धर्मानंद नायकाच्या घरा कदंबा झाड आसा. हे झाड आनी ताका फुलपी फुलां गोंयांत चडशा लोकांनी पळोवंक ना. त्या खातीर सध्या धारगळ गांवांत ह्या फुलाची चर्चा चल्ल्या. हांवें पुण्यासून हाडलें. पुण्याक गेल्लो कामाक लागून तेन्ना वाटेक जाय आसलें म्हाका बदामाचें झाड सावळेक लागून. मागीर ते हें आसा नर्सरी आसा तो म्हणूंक लागलो की हें झाड व्हर सावळेक बरें येता आनी फुलां बरीं फुलता म्हणून हाडून लायलें. 4 वर्सां जालीं लायला. 2 वर्सांनी ही फुलां येवपाक सुरू जाली हेका. आनी हें झाड अशें आयकलां की हे 45 मीटर पूर्ण वाड जाता तेन्ना 45 मीटर वाडटा इतलें. आनी हे फक्त आतां वर्सांसून एकदांच फुलता आनी 4-5 दीस तेचो हें आसता. आमी इंटरनेटाचेर पळयलां ह्या झाडाची म्हायती काडल्या जाल्यार तेचेर आमकां मेळ्ळा की हितून अत्तर तयार करतात आनी थोडे औषधी कितें तरी हें आसा उपयोग आसा हेचो. आनी हें कदंब झाड हे फूल जे आसा कदंबा पयर हांव बोडगेश्वराक गेल्लो म्हापशा थंय व्हरूनय दिल्ली. तेंच्यांनी बरी उमेदीन ती सारकी बरी मांडून घातली. पयर एकादशीक विठोबाच्या देवळानूय 2 फुलां व्हेल्ली कोणी तेंच्यांनी ती म्हणजे उमेदीन घालता. कोणाक पळयलें की तें फूल अशें उमेद येता पळोवपाक. धारगळच्यान विनोद मेथर. वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्थांनी सरकाराच्यो अनुसूचित जमाती खातीरच्यो येवजण्यो पुरायपणान चालीक लावपा खातीर आदिवासी कल्याण खात्यान मडगांवां खासा कार्यावळ घेतली. खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शिक्षणीक संस्थांचे प्राचार्य आनी मुखेल्यांक घेवन येवजण्यांचेर मार्गदर्शन केलें. शिक्षणीक संस्थांच्या आदारान ह्यो येवजण्यो बरे तरेन चालीक लावपाक आदार जातलो अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान एज्युकेशनल स्किम्स गगनभराची शिक्षा योजना, पोस्ट मॅट्रिक, प्री मॅट्रिक किंवा कन्यादान त्याचं प्रशिक्षण घेता ह्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आमी काडिल्ल्यो. पूण लक्षांत आयलें की जसो रेस्पॉन्स मेळपाक जाय तो रेस्पॉन्स मेळना जालो. त्यामुळे आमी थारायलें की ह्या स्किमी संदर्भात संलग्न आशिल्ल्यो ज्या हायर सेकंडरी कॉलेज सेक्शन किंवा युनिवर्सिटी हांकां सगळ्यांक आफोवन हाडून तांचे कडेन एक चर्चा करची किंवा तांचे प्रॉब्लेम कितें आसा. फुडल्या वर्साक येणाऱ्या वर्सा की बाय 30 सप्टेंबर पर्यंत आमी सगळे फॉर्म रिसीव करून ह्या सगळ्या स्किमीचो बेनिफीट आसा स्टुडंट्सांक सादारणशे आमी डिसेंबर पयलीं आमी दिवचे अशी आमची अपेक्षा आसली. की ती म्हाका दिसता ह्या मिटिंगेंतल्यान आमची फुलफील जातली अशें हांव म्हणून वता. कन्याधन ही जी पळय स्कीम आसा ते स्किमीक फक्त 1.5 लाख पर्यंत उत्पन्नाची मर्यादा आसा.
आनी ताका लागून ह्या मॅक्झिमम भुरग्यांक ताजो बेनिफीट मेळपाक शकना. पूण आमी रिक्वेस्ट केलें, सजेस्ट केलें, हांवें पर्सनली सजेस्ट केलें की एटलीस्ट ती वाडोवन 3 लाख पर्यंत करची, जेणे करून मॅक्झिमम भुरग्यां पर्यंत ती स्कीम पावतली आनी त्या मॅक्झिमम भुरग्यांक ताजो फायदो जातलो. घेऊया एक विराम.